पहिली चोरी मोरोडे म्हापशेच्या एका कपड्याच्या दुकानार जाली। कटरान शटराचे लॉक फोडून गल्ल्यात आशिल्ले सुमार 38,000 रुपया चोरांनी फारायले। वाठारात वाडपी चोरयांच्या घडणुकांक लागून म्हापशा मार्केटात पुलिसांची गस्त वाडोवची अशी मागणी दुकानधंद्यान केल्या। कशी रॉबरी जाली, कितें कळ्ळें इन्फॉर्मेशन कांयच ना। एक्चुअली कितें आमी 9 वरांक बीन बंद करता सद्या। 9 वरांक बीन बंद केले। आतां सकाळीं म्हाजे स्टाफ येयले, ते पळयता कितें शॉप सगळें ओपन आसा आनी तेजे ते हे आसा पळय ते लॉक घालता ते कट केल्या कटरिगेन कट केला कितें म्हणून खबर ना, कट केल्या आनी ते हे कपडे बिपडे सगळे आहा तशेंच आहा। बेश्ट कॅश हांगा कांयच ना। 10 रुपया धरला। कितके आसले? 38,000 बीन आसतले। एक्चुअली हांव कॅश धरना केन्ना, ते म्हाका एमर्जन्सी आसली काल, ते लागून हांवें धरला कॅश। ते सकाळ वचून बँकान घालतलो आनी म्हाका रेंट बीट आहा सर्टिफिकेट ते पे करतलो म्हणून धरला। 35,000 हे जाल्ले आसा। 38,000 सारखे 38,000 आसा आनी बीन ते 100 रुपयाचे बीन पयशे आसतलेच। आनी बाकीचे कांयच येना? कांय नाही, कपडे तशेंच आसा। पुलीस येयल्ली आहा, FIR आतां करतली। FIR करूंक ना, आतां वतलो हांव FIR करपाक। कांय FIR जावंक ना, आतां हांव FIR करतलो। हांव पुलिसा कडेन रिक्वेस्ट करतलो म्हापसा मार्केटान पेट्रोलिंग मातशें वाडवा आनी अलर्ट करवा सगळ्यांक, की हांवें म्हापसा मार्केटान फर्स्ट टायम जालें म्हणून सांगता। हांगा आमची न्यू 1 मंथ जालें ओपन करून, फर्स्टच आमचे हांगा जाला। हितून वाडात आनी म्हाका कांय खबर ना की खंय कितें जालां खबर। दुसरी चोरी अब्बासवाडो काणका म्हापशेच्या एका घरात जाली। दार फोडून आलमारीतले भांगर आणि कॅश फारायले। सुमार 2 ते 3 लाखांचे कॅश फारायल्याचो अदमास घरधनियान उक्तायला। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं बयान इधर गति करते हैं। वो कभी मंदिर में गई थी, गणपति मंदिर को 3:30 बजे लगभग ऐसा गई थी। 3:30 बजे गई, पर ये मंदिर है ना, ये मंदिर से होकर गणपति गई हुई थी, मंदिर पे गई। लेकिन वो उसके बाद में लगभग वो 4:30 बजे से वो बाजू वाला आया तो पता देखा तो वो मंदिर से वो तो बाहर से टूटा हुआ था। तो घर पे नहीं करके बजाया, बाद में उनको कॉल किया कि भाई किधर गए, घर से रूम तो खुला करके वो लोग कॉल किया तो उनको वो लोग भी 4:30 बजे को आने को भी लगभग आधा घंटा लगता ही होगा। तो वो लोग आया, तभी आके देखा तो असल में टूटा हुआ ही था वो तो ताला वाला। लेकिन लॉक ही मैंने लॉक तोड़ के गया अंदर, सीधा बाकी रूम खाली पड़ा, उसने देखा भी नहीं कुछ। सामने भी कपड़ा पड़ा है, लेकिन मैंने पूरी तिजोरी में जाकर तोड़ा था। क्या क्या लिया है अंदर से, क्या चुरा के लेके गए? कैश था, थोड़ा बहुत कैश भी था, बाकी ज्वेलरी था, जो मोटी था एक लगभग 3-4 तोले का। बाकी तो अपना पैरों में जो चांदी का आता है वो था। कितना था कैश? कैश कितना था? कैश लगभग उनको भी हिसाब दुकान का रहता है, सबसे रहेगा दुकान का जो रहता हमारा। फिर भी अंदाजे कितना? 2-3 लाख 4 लाख के आसपास हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि हम लोग काम करते हैं दुकान पे रहता है, रेगुलर हिसाब वो रखते हैं कम ज्यादा। लेकिन हम लोग कैश के बाकी का बैंक में रहता है, बाकी कैश रहता है तो दूसरे दिन हम लोग डिपॉजिट करते हैं। शाम को आते, शाम को तो डिपॉजिट नहीं कर सकते, दूसरे दिन हम लोग डिपॉजिट करते हैं, इसलिए रखते हैं। बाकी कैश तो हम लोग रखते हैं। बाकी ज्वेलरी रहता है, तो लेडीज का वही ज्वेलरी था। बाकी आपका नाम क्या बोला? मेरा नाम विक्रम सिंह। और अंदर बीबी नहीं थी? वो भी मंदिर को गए थे, बंद करके वो लोग दुकान पे रहते हैं। उनका नाम क्या? उनका नाम नकुल सिंह है। तिसरी चोरी लोलया काणकोणा जाली। चोरांनी केशव देवस्थान आणि दामोदर देवस्थान फोडले। देवळातल्यो 5 खंडपेट्यो फोडून भितरल्यो किमती वस्तू फारायल्यो। मजगती ह्या 3 चोरयांचो पुलिसांनी पंचनामो केला। फुडलो तपास सुरू आसा। कितें जालें हांगा? कितें केलें तेणें? हांगा केशवदेवा 2 डबे आनी एक महादेवाची डबी, एक ब्रह्म्या डबी, एक मारुती डबी आनी एक बाकी इतलें चाव्यांचें लुकसाण भरपूर केलें। आनी आमी सगळ्यांक कळ्ळें कशें तर आमगे भटमान जन पळय हांगा येयल्लो ताका सगळें ओपन दिश्टी पडलें आनी ताणें आमकां फोन केलो। आमी फोन करता पुलिसे फोन करून पुलीस आयले। तशें दामोदर देवाची एक डबी फोडली आनी भटमामा भितरली गर्भकुडीची चावी काडून घेवन भितर वचून भटमामाले बी पयशे व्हेले तांणी आनी भायली बी चावी मोडली आनी कांय ना, बाकीची मोडपा मेळ्ळी ना। आतां CCTVचे ट्रेस जाला न्ही? ट्रेस आमचे CCTV केशवदेवा कडेन। अशें आयकलां की तो जो चोरटो आशिल्लो तो गेलो हांगा वावर आशिल्लो दनपारच्यान। नंबर 2 सांगितलो हांगा अशें म्हणटात। थोडे लोक ताका वळखले बी कित्याक लागून। पूण तो हांगचो न्ही, गोंयचो? हांगचो न्ही। आनी केन्ना तो हाचे पयलीं आयलो बी ना?
पयलीं आमगे तें कामेल्यास पळय न्ही सरोज बागे म्हणटा तें पयलीं आमगे हांगा तें देवूळ निवळ करपा येता तें पयलीं आयलें ताणें आमकां फोन केलो म्हाका फोन केलो म्हणटा हांव पयलें आनी फोन पळयलें जाल्यार सगळी तुगेली फंडपेटी आसा ती पापडी केल्या ह्या दाराची भायर दोनी दारांनी सगळें हें फोडलां म्हणटकीच आमी हात लायलो आनी आमी म्हगे भाव बी देवळां गेले आनी परत येवन भायर रावले. ह्या देवळांतलें कितें जालां? ह्या देवळाचे एज पर भटमामा प्रमाणे तो म्हणटा आपणें थोडें कितें कॅशाची ती व्हेलां प्लस सगळें सामान कितें अस्तावस्त करून दवरलां आनीक भितर गर्भकुडी देव आमगे देव आसा ते सारकें आमी वचून व्हेरिफिकेशन केलां आसा काय ना तें तो मातसो वरपली वचून मातसो परत भायर आयला कित्याक ताणें पुलिसान पयलीं थंय आमकां भितर वचनाका म्हणून हें जालें म्हणटकीर आमी मुखारी सगळीं आनी खंयचें देवस्थान पळोवपा म्हणून गेले मुखार आमगे मुखार केशव देवस्थान तेंय सगळीं ताजी 5 फंडीपेटी सगळी फोडलात. ताजे मुखार मारुती देवस्थान आसा ताजी फंडीपेटी फोडली. 3 दामोदर देवस्थान, केशव देवस्थान आनी मारुती देवस्थान. केशव देवस्थाना भितर केशव देवाची 5 डबे आसात केशव देवाची ती 5 डबे फोडल्यात आनी दामोदर देवा डबे आसा पळय ती ट्रेजरी आसा सांगते त्यो फोडपाक मेळना. तशें म्हणटा ताणें कितें केलें दार फोडलें तें दार फोडून ते भितर गेले थंय ताका चांदीचे आमगे आयटम येता आनी ताका हात लायलो ना. ताणें थंय भटमामान जे कितें पयशे दवरता आपणाक कोण भटमाम दक्षिण दिल्ली ते ताणें थंय 4-5 हजार अशें म्हणटा तो ते ताका सगळे व्हेले पूण कसलेच ताणें ते पयशाक खंयच हात घालपाक गेले ना ते कित्याक तांकां खंयच पयशेच मेळना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.